देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 24:4 वोड 43-54. एकदां सामार्यांत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनूच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक परबेक गेलो. जेरुसलांत परबेच्या समयार जेजून केल्लें तें सगलें तांणी देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच तो आनीक एक पावट गालिल्याच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी काफर्नामांत एका राज अधिकाराचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुद्यांक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक यें म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, कुणा आनी विस्मितान देखले शिवाय तुमी सोतमानच्याक नात. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातून तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दोनपारचे 1 वाजता ताचो जोर गेलो. जे वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास दवरलो. जुदयांतलो गालिल्यांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी कुणा. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू पिडेवंताक हात लावन न्हय पूण आपल्या उतरांनी पेकोवणी फावो करता. जेजू म्हणटा, वच तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरांचेर बावार्थ दवरून तो मनीस वाटेक लागलो. बापायच्या भावार्थान पुताक पेकोवणी मेळ्ळी. राज अधिकाऱ्यान जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो आनी ताच्या पुताक पेकोवणी फावो जाली. पवित्र पुस्तकांत पेकोवणी न्हय फकत कुडीची बगोर आत्मीक. जायते फावटी आमकां आत्मीक पेकोवणी फावो जाता. आमकां पेकोवणी मेळटली जाल्यार भावार्थ गरजेचो. आमेन.